गोगल हाऊसिंग बोर्ड मंडळान पिवपाच्या उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान त्या वाठारांतल्या लोकांक उदकाची पुरवण विस्कळीत जाल्या। ब्रेकडावनाक लागून थोड्या वेळान गैरसोय जाला, तांकां गरजेची सेवा खंडीत जाल्ल्यान अडचणीक तोंड दिवचें पडटा। तशेंच लुकसाण जाल्ल्या पायपलायनीक प्रवेश करपाक आनी दुरुस्त करपाक लागपी उपकरणाचो उणाव आशिल्ल्यान पुनर्स्थापनेच्या कामाक कळाव जाल्ल्याची माहिती रहिवाशांनी उक्तायल्या। पिवपाचें उदक ही एक गरजेची सेवा आसा अशें सांगून त्यांनी संबंधीत अधिकाऱ्यांक गरजेची यंत्राची वेवस्था करून उदका पुरवण बेगोबेग पूर्वक्त करपाची मागणी केल्या। नमस्कार, म्हजें नांव सूरज पवार। हांव गोंगळान रावपी। एक्चुली सकाळी एक 9:30-10 वरांचेर म्हाका एक कॉल आयल्यान म्हाका म्हणपा लागले की हांगा आमचे जुडिओ जो शोरूम आसा तुमकां दिसता ते, सो थंय पायप फुटला म्हणून। आनी हांव ताबडतोब म्हजें काम सोडून हांव म्हणल्यार हांगा आयलो जाल्यार पळयत जाल्यार हांगा भरपूर उदक वेस्ट जातालें। आनी दुसरें म्हणल्यार पायप फुटपाचो कारण म्हणल्यार हांगच्यान सामकी चड हेवी व्हेहिकल्स जी आसा हांगच्यान पास जाता, कोणा खबर ती ताका लागूनय फुटपाक शकता। सो हांवें ताबडतोब इंजिनियराक कॉन्टेक्ट केलो आनी इंजिनियरान म्हाका तो लेबर धाडून म्हाका हें काम आतां सुरवात केल्ली आसा। सो आतां खबर ना हें कितले वेळ म्हळ्यार जातलें, कित्याक तेंचो आतां मदीं पावसूय पडटा आनी मेन म्हणल्यार तांचो ब्रेकरूय मदीं म्हणल्यार पिड्यार जाल्लो। सो आतां तो नवो ब्रेकर हाडपाक गेला। सो आतां तें काम परतें आतां खबर ना, आतां सगळे कडेन सप्लाय बंद आहा। ही जी पायपलायन जी आसा ही सगळी मेन सप्लाय ही फातोर्डा मडगांव जी सांग्या वयल्यान जें उदक येता ती ह्याच सप्लाय वयल्यान येता आनी हो मेजर सप्लाय। हो कसो फुटला तो आमकां खबर ना, बट आतां हेजें काम चालू आसा। सो हांव लोकां कडेन मागता, हांगच्यान जे येता वता ते लोक जे आम पळयता की हांगा ट्राफिकूय चड जाता म्हणल्यार सांजवेळार बी, सो लोकांनी मातशें स्लो चलयचें हांगा, कित्याक हांगा काम चालू आहा आनी हो पायप मातसो व्हडलो। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।